आम्ही मेमोरंडम सबमिट करप प्रत्येक MLA मिनिस्टर इन्क्लुडिंग अपोजिशन पार्टी आम्ही मेमोरंडम अपोजिशन लीडर बाबू कवळेकरांक दिलो. निलेश कारवारांनी आमकां सांगला की आपण तो ड्राफ्ट जो आसा तो तुम्ही दिल्या नंतर आपुणूय तो फॉरवर्ड करता आणि रेजोल्युशन आम्ही हे फावटी एसएमएन हाडटले अशें ताणें सांगलें. सुभाष शिरोडकराक मेळ्ळे आमी, दिगंबर कामतीक मेळ्ळे, रवी नायकाक मेळ्ळे, प्रमोद सावंताक मेळ्ळे, विश्वजीत राण्याक मेळ्ळे, प्रताप सिंग राण्याक मेळ्ळे आणि उरलेले ते आज कवर करतले. जेन्ना MLA जे इलेक्टेड मेंबर्स आसात तेंच्यांनी आमकां एक एश्युरन्स दिला की बाबा मायनिंग सुरू करपा खातीर ऑर्डिनन्स हाडपाचे रेजोल्युशन्स आमी विधानसभेत सपोर्ट करतले आणि ते पास करून घेवपाची तयारी करतले अशें ताणें आमकां सांगलेलें आसा. आणि म्हणून आमी जे 19 तारखेचो जे आसा मोर्चा जो आसलो तो आमी पोस्टपोन करतले, कॅन्सल करचे ना, हें पयलीं लक्षांत घ्या. आणि तो खंय तरी 25, 26, 27 म्हणजे ती 2-3 तारखेक अधिवेशन सोंपता ऑगस्टाचें. 2 तारखे पयलीं तो मोर्चा जातलो जर हे रेजोल्युशन येवंक ना एसएमएनसाठी. पूण मोर्चा जर रेजोल्युशन जर ना जाल्यार मोर्चा हो येतलो हे 100%. हे जे मायनिंग गोंयांत आज पर्यंत चलत आयलां ताजेर गव्हर्मेंट कितले डिपेंड आसा काय कितले ना हो विशय वेगळो. पूण आमी पब्लीक जे मायनिंग वाठारांत लोक आसा ते 100% हाजेर डिपेंड आसा. कित्याक आमचेच रेव्हेन्यू जो कितें जनरेट जाता तो ह्या मायनिंगान कितें तरी बारीक तरी काम, एक तूं स्टाफ म्हणात नाल्यार आमचे ट्रक म्हणात, आमचे गॅरेजी म्हणात, नाल्यार बाकीचे कितें तो पंचारवालो धरून तो आमचो खोरेगर लेबर तो हॉटेलवालो, हे सगळे ताजेर डिपेंड आसा. हांव म्हणना गव्हर्मेंटान फक्त आपल्याच चिंतची न्ही बाबा आपल्या रेव्हेन्यू कितें येतलो नाल्यार आपल्याक कितें मेळटलें. गव्हर्मेंटान आमचें चिंतचें कित्याक तितूंतल्यान एक सोर्स जो आमचो जगपाचो पोटाचो सोर्स ह्या मायनीचेर डिपेंड आसा. सहकारी बँको रिणां माफ करूंक खंय तयार ना. सरकार अधिवेशनात कितें तरी उपाय काडटलो म्हूण बाजवाल्यांक खंय आस्त आसा. सो आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केल्ली की ती वेवर दिवचो म्हणून. आनी गव्हर्मेंटान कोऑपरेटीव बँक आसा गोंयच्यो तांकां हेल्प करपाचें की वेवर दिवपाक. तांकां दे शूड कॉम्पन्सेट देम बाय सम वे सो दॅट द बँक्स इन टर्न कॅन गीव वेवर टू अस. आनी ते आमचे लोन आसा पळय ते वी हॅड अबाउट 90 and odd crores, 99 crores. दॅट हॅज कम डावन टू अबाउट 75 crores ओनली. कित्याक तें वेवर मेळना म्हणून ते लोक आमचे लोक आसा ते खूब त्रासान पडले आनी प्रत्येकान आमची घरां दिल्यात. So everybody has given the houses as collateral securities or something like that. So if we do not repay the loans, the cooperative banks can easily attach our houses. So our Honorable CM has promised us that he will look into the matter and we are hoping that something will happen at least during this session which is going to take place. त्या सेशनान आमचे कितें तरी लोनाचे इश्यूज क्लियर जातले अशें दिसता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.